ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर आसा आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाबू सुनील कोकणकर, तसेच गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी सिनियर लीडर बाबा वत्सन वालीस. मुद्दो जो आसा तो आज बाबू सुनील कोकणकर तुमच्या समोर मांडटलो. पण सर्वसामान्य आम्ही आज पळयलें की भारतीय जनता पक्षाचे सरकार देशभरात जे वेगळे वेगळे निर्णय घेतल्यानंतर ते लोकविरोधी निर्णय कसे आसात आणि लोकांक ताजे प्रत्येक निर्णय जे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार घेता ते सामान्य लोकांक ताजे कितके त्रास सहन जावंक शकता तातूंतले आमी वारंवार खुबश्यो गोष्टी पळयल्यो. आनी आता हल्लींतलें एक उदाहरण म्हटल्यार जे E20 इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल आसा पळय त्या संदर्भात जो आज देशभर जे सर्वसामान्य गोरगरीब जनता कशी त्रासान आसा आनी कितें कितें वेगळे वेगळे तांकां त्रास जाता ताजेर म्हाका दिसता उजवाड घालपाक हांव सुनील कोकणकराक मागता. आयचो मुद्दो समीर बाबान तुमकां सांगिल्ले प्रमाणे हो सर्वसामान्याचो मुद्दो आसा. कित्याक इथेनॉल जे पेट्रोलान आतां ब्लेंडिंग चालू केला सरकारान आनी ते ब्लेंडिंग चालू करून ते कंपल्सरी केला. त्या अनुषंगान म्हाका दिसता प्रत्येक मनीस देशांतलो आज हे इथेनॉल स्कॅमांक सरकाराच्या बळी पडला. गव्हर्नमेंटा कडल्यान तुम्ही खूब फावटी आयकलां आसतलें की इथेनॉल एनवायरमेंटाक कशें बरें, किंवा तांचे जे मंत्री आसात तांचे आमी आज स्टेटमेंट हाजे पयलीं खूब पळयल्ले की इथेनॉल जेन्ना इंट्रोड्यूस जातले तेन्ना 15 रुपया लिटर पेट्रोल जातले म्हणून. आणि अशी पॉलिसी जी बीजेपी सरकारान रोल आउट केली देशभर, जे पॉलिसीन आज सर्वसामान्य मनीस जाका पेट्रोल म्हणटा ते लागता, टू व्हिलर आसूं 4 व्हिलर आसूं, तांकां आज सगळ्या मनशांक हे इथेनॉलाची जी सरकाराची लूट आसा ताजे आज सगळे लोक विक्टीम जाले. हांव प्रेस म्हणजे स्टार्ट करचे पयलीं तुमकां एक शॉर्ट व्हिडिओ दाखयता प्ले करून, फक्त कन्फर्म तुमकां याद दिवपाक, आनी आयची परिस्थिती मागीर तुमकां ताजेर हांव कंपॅरिझन दिता. म्युझिक लावन म्युझिक सांग सगळं सांग आज सगळं रे. मैं तुमकां आनीकदा प्ले करता नाजाल्यार हे आमी दाखयला म्हणून तुम्ही खंय वचून ऑनलायन सुद्धा चेक करूंक शकता. हे देशाचो जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा जाचे स्पेस टेक्नॉलॉजीन केल्ले रस्ते एकाच पावसान व्हांवून वचपाक फामाद आसा. गोंयांतूय आमी पळयल्या स्पेस टेक्नॉलॉजी, पावसाच्या टेक्नॉलॉजी फुडें कशी व्हांवून गेल्या ती. ते नितीन गडकरीन ही E20 फ्युअल पॉलिसी जी इंट्रोड्यूस केली आणि तो कंटिन्युअसली हे E20 म्हळ्यार 20% इथेनॉल पेट्रोलान मिक्स करपाची पॉलिसीचे एडवोकेटिंग करतालो, तो ते जस्टिफाय करतालो लॉन्च करचे पयलीं. ताजो व्हिडिओन तुम्ही आयकला, फक्त 7% इथेनॉलाचेर तो उलयतालो. म्हळ्यार 1 लिटर पेट्रोलान कितले 70 ml फक्त इथेनॉल घालपाचेर तो उलयतालो आनी 15 रुपया पर लिटर पेट्रोल जातले म्हणून सांगलेले. आज तांच्यांनी 20% इथेनॉल घाला, म्हळ्यार 1 लिटर पेट्रोलान 200 ml ते इथेनॉल घालता आणि पेट्रोल खंय पावला 105 पावला. आता हांव तुमकां बारीक इकॉनॉमिक्स एक्सप्लेन करता ताजी. आता गव्हर्नमेंटानूच स्वताची स्टडी केल्या हे इथेनॉल युजाचेर, E20 इथेनॉलाचेर. ताजे प्रमाणे E20 ट्यून्ड म्हळ्यार E20 कम्पॅटेबल ज्यो गाडयो आसा स्पेशली 2033च्यो मागीरच्यो, त्यो गाडयो 3 ते 5% मायलेज ड्रॉप एक्सपिरियन्स करता आयच्या दिसा. गव्हर्नमेंटाची स्टडी. आणि ज्यो गाडयो E20 ट्यून्ड आसा 2023च्या मागीरच्यो त्यो 1 ते 2% मायलेज ड्रॉप फेस करता. सध्या सगळ्यांच्यो करता आसतल्यो, तुमच्यो कोणाच्यो 2023च्यो पयलींच्यो गाडयो आसा आनी 2023 मागीरच्यो गाडयो. जाल्यार हाजेर जर एक सरकाराचे फिगर जर पळोवशात 5% ड्रॉपाचे ऑफ मायलेज, जाल्यार सर्वसाधारण जर कोण आठवड्याक 1000 किलोमीटर म्हयन्याक कोण जर 1000 किलोमीटर गाडी कोणाची चलता ऑन एन एव्हरेज
आणि त्या गाडयेची जर 4 व्हिलराची मायलेज जर 15 किलोमीटर आसा पर लिटर जाल्यार ते मनशाक वर्साक सुमार 36 लिटर पेट्रोल एक्स्ट्रा लागतले. म्हणल्यार 100 रुपयाचे हांव 105, 107 जाले रेट पेट्रोलाची. हांव 100 रुपयाक एवरेज काडटा. ती 100 रुपयानूच जर धरशात जाल्यार 3600 रुपया एक्स्ट्रा प्रत्येक मनशाक हे पेट्रोलाक E20चेर लोकां कडल्यान हे सरकार वसूल करता. हो सरकाराचो सर्वे. आता सरकाराचे सर्वे, सरकाराच्यो स्टडीज कितल्यो सारक्यो आसता ह्यो तुमकांय खबर आसतल्यो. आता इंडिपेंडंट ज्यो लोकल सर्कल्सान स्टडी केल्या आनी सर्वे केल्या ताजे प्रमाणे 66% 2023 पयलींच्यो ज्यो गाडयो आसा तातूंत मोर दॅन 10% मायलेज ड्रॉप जाला. म्हणल्यार तुम्ही पळया, आत्ता तुमकां सांगलेलो सरकाराचो फिगर 3600 रुपया वर्साक. सरकारचे फिगर तुमकांय खबर आसा कशें आसता ते. जाल्यार एक्च्युअल जे सर्वे केल्या ताजे प्रमाणे सुमार 10% मायलेज ड्रॉप जाला. म्हणल्यार सरसकट प्रत्येक मनीस एका गाडये फाटल्यान 7000 रुपया वर्साक ताका एक्स्ट्रा पेट्रोल घालचे पडटले. ही बीजेपीची लूट. आणि हाजे पयलीं आमकां खबर आसलें की एडल्ट्रेशन करता म्हणून कोणाक धरताले बी पेट्रोलान मिक्स करता म्हणून. आज सरकारच एडल्ट्रेशन करपाक लागला. दिस इज अ गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एडल्ट्रेशन दॅट इज गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ E20 पॉलिसी. ताजेर कसलीच सायंटिफिक, इकॉनॉमिक और एन्व्हायरमेंटल ड्यू डिलिजन्स करनासतना ही पॉलिसी रोल आउट केल्या. आता ही पॉलिसी रोल आउट करता तांचो दुसरो इम्पॅक्ट तुमकां हांवें इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट सांगलो कितें जाता तो सामान्य मनशाचेर. जाल्यार ARAI म्हणून एक एजन्सी आसा, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ताजे स्टडी प्रमाणे इट इंडिकेट एक्सेलरेटेड वेअर ऑन नॉन मेटॅलिक कंपोनंट्स. म्हणल्यार रबर होस, सील्स, ओ रिंग्स जे आसता गाडयेत ताजे वेरियंटेर जाता एक्स्ट्रा. आता इथेनॉल जे आसा ते ह्युमिड ट्रॉपिकल एन्व्हायरमेंट, मोर पर्टिक्युलरली हांव गोंया बद्दल उलयतां. गोंया सारख्या आमच्या एन्व्हायरमेंटात इट टेंड्स टू अट्रॅक्ट मॉइश्चर. त्या कारणान एक्सेलरेटेड रस्टिंग, कोरोजन इन फ्युअल लायन्स निर्माण जावपाचो हाय चान्सेस आसा. आता ह्यो गजाली आसलेल्या कारणान व्हेइकलाची मेंटेनन्स कॉस्ट वाडल्या. व्हेइकलाचे रिसेल व्हॅल्यू रिड्यूस जाला. कितें डॅमेज जाले व्हेइकल, एकदा रिपेअर केली तर ऑटोमॅटिकली रिसेल व्हॅल्यू ड्रॉप जातलो. ताजी फ्रिक्वेंटली पार्ट्स रिप्लेस करचे पडटा. हे एक्सप्लेन तुमकां केल्ल्या प्रमाणे बिकॉज इट गेट्स डॅमेज. आता फ्युअल डॅमेजा खातीर जी व्हेइकलाक डॅमेज जाता ताजी जे इन्शुरन्स क्लेम्स म्हणल्यार मे बी पोस्ट 2023 करतले त्यो क्लेम्स वाडलेल्या कारणान सरसकट लोकांक जे मोटर इन्शुरन्स आसा ताचो प्रिमियम वाडटलो. तुमकां खबर आसतलें जेन्ना कोविड आयले आनी मोठे संख्येन हेल्थ क्लेम्स आयले, ऑटोमॅटिकली हेल्थ पॉलिसीज ज्यो प्रत्येक मनशान घेतलेल्यो ताचे प्रिमियम वाडले. तशें आज E20 फ्युअला खातीर जो गाडयांक डॅमेज जातलो ताच्या खातीर सरसकट जनरल तुवें क्लेम केला म्हणून न्हय, सगळ्या पॉप्युलेशनाक इन्शुरन्स कंपनीज ज्यो आसा दे वील टेक अ कलेक्टिव्ह डिसिजन की बाबा E20 खातीर गाडयो डॅमेज जातल्यो, क्लेम्स वाडटले, आमी लॉसान वतली. त्या खातीर प्रिमियम जो आसा दे वील इन्क्रीज. हाजो मार सरसकट सगळ्यांक बसतलो. सामान्य मनशाकूय बसतलो, अंध भक्तांक बसतलो, सगळ्यांक बसतलो. कोणाक विचारून येवचो ना. हो जालो तुमकां डॅमेज पार्ट एक्सप्लेन केलो हांवें. आता तुमकां गोवा स्पेसिफीक हांव सांगता. गोंयांत बिंग अ टुरिझम स्टेट, गोंयांत वॉटर स्पोर्ट्स चलता, गोंयांत टॅक्सीकार आसा, गोंयांत मोटरसायकल पायलट आसा, गोंयांत रिक्षेकार आसा. त्याच प्रमाणे गोंयांत ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा जे तुमकां खबर आसा कितलेशेच जाण आउटबोर्ड मोटर्स यूज करता जाका पेट्रोलूच लागता. आता हे तांची जी इंजिन्स आसा कावासाकी जावं आनी कसली आसतली जाल्यार ही स्मॉल इंजिनाची कम्पॅटेबिलिटी कितें E20 खातीर. गाडयो जर डॅमेज जाता जाल्यार त्यो तांच्यो डॅमेज जातल्यो. हो एक तांकां लॉस. दुसरो लॉस म्हळ्यार इन्क्रीज फ्युअल कॉस्ट ड्यू टू लोअर मायलेज. मायलेज कमी जाल्ल्या कारणान तांकां फ्युअल चड वापरचें पडटलें. सो सर्वसामान्य गोंयकार जो टॅक्सीकार आसतलो, जो नुस्तेकार आसतलो, जो आउटबोर्ड मोटर यूज करता, जो रिक्षेकार आसतलो, जो पायलट आसतलो, जो वॉटर स्पोर्ट्स करता तो आसतलो, हांकां सगळ्यांक हे गोष्टीचो मार बसतलो. आनी बसता ऑलरेडी मार चालू आसा. इट इज ऑनगोईंग प्रोसेस. आता
तुमकां इकॉनॉमी सांगली, डॅमेज सांगली, गोवा इम्पॅक्ट सांगलो कितें जाला तो. आतां हाजो बॅकग्राऊंड सांगता. आतां एक महामानव आमी पळयल्लो उलयता आसतना, जो सांगतालो नितीन गडकरी, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बीजेपीचो, की जेन्ना इथेनॉल इंट्रोड्यूस जातले E20 ऑर वॉट एव्हर पेट्रोलान मिक्स करतले, भेसळ करतले, तेन्ना 15 रुपया लिटर पेट्रोल जातले म्हणून. हाजे पयलीं आमी आयकलां तांचे 2 लाख करोड स्विस बँकेच्यान हाडटले म्हणून, 15 लाख लोकांचे बँकेनी येतले म्हणून. ताचे फुडें वचून हे नवो जो महामानव आसा नितीन गडकरी ताणें सांगलें 15 रुपया लिटर पेट्रोल जातले म्हणून. जाल्यार 2 कंपनी आसा, सियान एग्रो आनी मानस एग्रो म्हणून. ह्यो दोनूय कंपनी कोणाच्यो? नितीन गडकरीच्या चल्याच्यो. ह्यो दोनूय कंपनी इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरिंगान इन्वॉल्ड आसा. आता 2 कंपनीतली एक जी सियान एग्रो कंपनी आसा ताचो तुमकां हांव रेव्हेन्यूचे बारीक एक्झाम्पल दिता. सियान एग्रोचो रेव्हेन्यू आसलो मिड 2024 17 कोटी रुपया. कितलो आसलो? 17 कोटी. तो रेव्हेन्यू जंप जालो 523 कोटी रुपया बाय मिड 2025. म्हणजे एका वर्सान 17 कोटी वयल्यान 523 कोटी रुपया ताचो कंपनीचो रेव्हेन्यू वाडलो. पर्संटेज तुम्ही काढा, कितले पर्संटान वाढलो तो. वालोर व्हेरी गुड बिझनेसमॅन. काय ताका क्रिटिसाइज करूंक जायना आमी. बाकीच्या लोकांनी शिकूंक जाय हांचे कडल्यान बिझनेस कसो करप तो, सामान्य मनशान. दुसरो सियान एग्रोचो शेअर व्हॅल्यू कंपनीचो, लिस्टेड कंपनी 41 रुपया आसलो, 41 रुपीज. तो 3200 पर्यंत वयर पावलो. म्हळ्यार सुमार 2000% ताचो शेअर व्हॅल्यू कंपनीचो वाडलो सेम पिरियडान. आता टू युअर नॉलेज, ही E20 पॉलिसी जी नितीन गडकरी म्हळ्यार सियान एग्रो आणि मानस एग्रो जे मनशांची तांचे बापायन काढली, ही 2023 काढली. आता हो टायमिंग म्हणपाचो, हाका कोइन्सिडन्स म्हणपाचो काय लॉक म्हणपाचो, तो प्रत्येक मनशान विचार करपाची गरज आसा. आमी काय सांगिना. ही आता पॉलिसी फार्मर वेलफेअर काय ही केअरफुली इंजिनियर्ड पॉलिसी टू बेनिफिट स्पेसिफिक इंडिव्हिज्युअल्स अँड एंटरप्रिनर्स हू आर इन अ क्लोज सर्कल ऑफ बीजेपी. हे हांव म्हणना, हे तुम्ही विचार करपाची गरज आसा. फिगर्स आणि डेटा डिटेल सगळे अवेलेबल आसा. म्हणल्यार बापूय पॉलिसी ड्राफ्ट करता, पूत तेच पॉलिसीन जे चलतले कंपल्सरी करता. पॉलिसी म्हणजे ते ऑप्शन ना तुका, ऑप्शन ना तुका, झक मारीत ते घालूंक जाय E20. जाल्यार पूत तोच बिझनेस चालू करता आणि ते बिझनेसाची ग्रोथ इतल्या 1000 पटींनी जाता. आता हाका कितें म्हणपाचें? समाजकार्य म्हणपाचें, हातून कृषी कार्य म्हणपाचें, फार्मराचो बेनिफीट म्हणपाचो, एनवायरमेंटाचो बेनिफीट म्हणपाचो, हो विचार तुम्ही करा. 2014 ते 2025 ह्या काळात 40 लाख कोटी सेस पेट्रोलाचेर सरकारान जमा केला. ताजेर अजून उत्तर दिवना. कसो युटिलायज केला तो. काँग्रेस पार्टी परत परत मागणी करता की हाजेर उत्तर दिवचे, क्लॅरिटी दिवची. ताजेर काय क्लॅरिटी येवंक ना. आता हो जालो नितीन गडकरीचो पार्ट. आमकां खबरूच आसतलें की नरेंद्र मोदी क्लोज असलेल्यो फॅमिलीज ज्यो बिझनेसान आसा, दे आर इन टू पेट्रोल रिफायनिंग. फाटले कांय काळान जेन्ना देश आमचो रशियेच्यान सवाय क्रूड ऑयल घेताली आणि इंडियेक रिफायन करतालो, ते सगळे हे प्रायम मिनिस्टराक क्लोज असलेले कंपनींनी रिफायन करताले. ते रिफायन जाल्ले पेट्रोल नितीन गडकरीच्या चल्यान तयार केल्ले इथेनॉल मिक्स करताले. आता इतले बरें काम तुम्ही करता, रशिये कडल्यान सवाय क्रूड घेता, नितीन गडकरीन आणि सवाय करपाक इथेनॉल घाला, जाल्यार म्हाका दिसता पेट्रोल 5 रुपया लिटर जावंक जाय आसली इंडियेक. पण ते जायनासतना पेट्रोल 105-107 रुपया लिटर आसा. वयल्यान मायलेज कमी जाल्या. आता एक तुमकां फाटले काळान व्हरता, 2014 जेन्ना काँग्रेस सरकार आउटगोईंग असले तेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटात क्रूड ऑयल जाचे कडल्यान पेट्रोल तयार करता $105 असले पर बॅरल. आणि तेन्ना मोदी ते 140 डॉलर पर बॅरल पर्यंत पावले. तरी असताना काँग्रेसच्या काळात पेट्रोल आणि प्युअर पेट्रोल, भेसळयुक्त पेट्रोल न्हय, प्युअर पेट्रोल तेन्ना 60 ते 70-75 रुपयाचेर इंजिन मेळटाले. बरोबर? तुम्ही सगळ्यांनी विकत घेतला आसतले पेट्रोल. आज
जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड 84 to 111 पर बॅरल आसा, जाल्यार आज प्युअर पेट्रोल, भेसळ युक्त न्हय, प्युअर पेट्रोल 160 ते 170 रुपया लिटर आसा, जे स्पीड आनी कितें म्हणून मेळटा तुमकां खबर आसतलें. भेसळ युक्त 105 आसा. कितले हांच्यांनी देशाचें कार्य केलां तें पळया, समाज कार्य कितलें केलां, देशा खातीर कितले त्रास काडटा नितीन गडकरी, नरेंद्र मोदी, हे पळोवपाची गरज आसा. कित्याक इंडियेच्या आयचे दिसा जे पेट्रोल भुतानाक वता, भुतानाक काय पोर्ट ना, भुतानाक पेट्रोल इंडिया सप्लाय करता, जाल्यार प्युअर पेट्रोल भुतानाक 97 रुपयां मेळटा, 97 रुपया मेळटा. आनी भुतानान रिफ्यूज केला E20 पेट्रोल घेवपाक बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिजन्स. गाडयो डॅमेज जातल्यो, व्हेकल्स कम्फर्टेबल ना म्हणून. हो फॅक्ट. जाल्यार हाजे वयल्यान तुमी विचार करा की डबल इंजिन सरकार जे आमच्या देशान आसा ताची कितली बारीक सारीक इंजिनां आसा आनी ती कशे पयशे करता आनी सामान्य मनशाक कशे काबार करता पळय तो पळयात. आता एनवायरमेंटाचे जर ते एक्सप्लेनेशन बीजेपी दिवंक सोदता, एनवायरमेंटल ते बरें पडटा म्हणटा, एक इन शॉर्ट सांगता, 1 लिटर इथेनॉल करपाक 10,800 लिटर उदक लागता जर इट इज बीइंग मेड फ्रॉम रायस. इफ इट इज बीइंग मेड फ्रॉम शुगर केन म्हणजे उसापासून जर करता जाल्यार 3,600 लिटर उदक लागता टू मेक 1 लिटर ऑफ इथेनॉल. मागीर हेवी वॉटर पोल्युशन फ्रॉम डिस्टिलरी वेस्ट वॉटर जाता, हो ताजो एक भाग आसा. आनी इथेनॉल डिस्टिलरी ही रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रियल झोनान येता, हे सगळ्यांक खबर आसा. जाल्यार पोल्युशनाचे सोल्युशन इथेनॉल म्हणून जे बीजेपी प्रोपोगंडा करता आनी आन्सर दिता, हे कम्प्लिटली तांचे फॉल्स नॅरेटिव्ह आसा टू जस्टिफाय दिस. तुमकां हांवें हें सांगलेल्या प्रमाणे आता म्हाका दिसता की सरकाराक आमचे कडल्यान काही प्रश्न आसा स्पेसिफिक. Does car manufacturer like Maruti, Toyota, Hyundai allowed the use of ethanol E20 in their manual for the vehicles before 2023? हे गोवा गव्हर्नमेंटाक उत्तर आसा. हांव सेंटराक दितात ना, गोवा गव्हर्नमेंटाकूच दितात ना, कित्याक एक इंजिन गोंयान चलता न्ही तांचे, हांच्यांनी उत्तर दिवपाची गरज आसा. कित्याक आज E20 प्रत्येक मनशाक कंपल्सरी जाला पेट्रोल. Are 80% car running on road today in Goa compatible with E20 fuel? 80% ज्यो गाडयो आज रस्त्यार आसा ह्यो कंपॅटिबल आसा E20 फ्युअलाक काय ना, हाजेर सरकारान गोंयकारांक उत्तर दिवचें. गोंयान सुमार 15 लाख गाडयो चलता एज पर रिकॉर्ड्स, तातूंतल्यो सुमार 10 लाखाच्या वयर आसा, हांव 10 लाखूच धरता, पेट्रोलाचेर चलता. आनी 2023 फाटलो जर फिगर घेत, हरशीं तो चड आसा, 8-8.5 लाखांक पावतलो तो. हांव तुमीच धरता 7 लाखूच धरता, जाल्यार 7 लाख गाडयो ह्यो 2023 मॅन्युफॅक्चरिंगाच्यो पयलींच्यो आसा पळय, ज्यो पेट्रोलाचेर चलता. जाल्यार 7 लाख गाडयेचे ओनर आज बीजेपीचे भ्रष्टाचाराचो प्रायस भरता आपल्या पॉकेटांतल्यान. कश्ट करून जोडटात आनी मंत्री आनी मंत्र्याच्या फॅमिलीच्या पॉकेटान डायरेक्ट पयशे वता. पयलीं तरी वेगवेगळ्या तरेनी चलताले, खंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर कमिशन मारताले आनी कितेंचेर कमिशन मारताले. आज डायरेक्ट तुमच्या बॉल्सान हात घालून काडटात. आनी फुडलो प्रश्न जो आसा की 2023 पयलींच्यो ज्यो व्हेकल्स डॅमेज जाता इथेनॉल युजान, ते इन्शुरन्सान कव्हर जातल्यो काय म्हणून रिपेर्स. ताजे फुडलो प्रश्न आसा की हे जर तूं इथेनॉल इतलें बरें जे सरकार जस्टिफाय करून आज सामान्य मनशाच्या माथ्यार मारला, जाल्यार इथेनॉलाच्यो मिक्स करून E20 फ्युअल प्रायसीस पेट्रोलाचे अजून रिड्यूस कित्याक जावंक ना? नितीन गडकरीन सांगलेल्या प्रमाणे 15 रुपया कित्याक लिटर जावंक ना? नितीन गडकरीन सांगलेले 7% इथेनॉल घालून 15 रुपया लिटर जातले म्हणून. आज 20% घालता, 7 तरी 21 म्हळ्यार 5 रुपया लिटर पेट्रोल जावपा जाय आसलें. ताजे लॉजिका प्रमाणे, ताजे कॅल्क्युलेशन, हे आमचें कॅल्क्युलेशन न्हय. तें आज कित्याक जावंक ना हाजें उत्तर हेजें एक इंजिन गोंयान आसा बीजेपीचें चोरपा खातीर, तांच्यांनी गोंयचे जनतेक दिवपाची गरज आसा. आमचो डिमांड आसा की स्टेट स्पेसिफिक रिव्ह्यू स्टडी करची ऑन इम्पॅक्ट ऑफ ब्लेंडेड E20 पेट्रोल ऑन पीपल्स व्हेकल्स, बोट्स एंड अदर मशीन्स आनी ऑन इट्स मायलेज.
दुसरो डिमांड असा की जो पर्यंत ही स्टडी जावन ताचे प्रॉपर डिटेल्स भायर येना तो पर्यंत फोर्स इम्प्लिमेंटेशन ऑफ ब्लेंडेड पेट्रोल मे बी पुट ऑन होल्ड हे पॉज करपाची गरज आसा. कित्याक आज ताचो एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट कितें हाचेय कांय क्लियर स्टडी जावंक ना. जाल्यार अशे काळात आमचे 2 डिमांड हांवें तुमकां क्लियर सांगल्या जे बीजेपीचे गोंयच्या सरकारा कडेन आसा आनी ते तांच्यांनी बेगीनचे बेगीन करचे. कित्याक हो जितले चड टेप इथेनॉल सामान्य मनीस आपल्या व्हेकलान वापरतलो तितलो ताका लॉस जातलो आनी तो लॉस भरून काडपाक बीजेपी आसचे ना, बीजेपीच्या आमदारान मंत्री येवचे ना, ते घरा गेल्ले आसतले. हाजो डॅमेज प्रत्येक मनशाक जातली. आज ट्रिपल अटॅक बीजेपी इथेनॉलाच्या नांवान जनतेचेर केला तो म्हणल्यार कसलोच फ्युअल कॉस्ट रिडक्शन हातून जावना इथेनॉलान. दुसरो व्हेकलांक डॅमेज जाल्या आनी थर्ड मायलेज ड्रॉप जाल्या सिव्हियरली. जाल्यार हें जर चित्र आज बीजेपीचे E20 पेट्रोलाचे जर आमी पळयत जाल्यार एक गोष्ट क्लियर जाल्या की गोंयान कशी मुख्यमंत्री आनी बाकीच्या मंत्र्यांनी वेगवेगळी खाती आपल्या आपसात वांटून घेतल्या. बारीक धंदे कशे म्हणजे ताजे वयल्यान ते जोड करता, लोकांक कांय बेनिफीट करपाचें तांचो फोकस नासता. तशें आज देशान केंद्रात एक राजकुमार E20 करता. एक बारीक राज्याचो राजा तो नितीन गडकरी, ताजो एक राजकुमार E20 करता. दुसऱ्या राज्याचो राजकुमार T20 करता. आनी जो शहनशाह बसला बादशाह तांचो तो 420 करता सबंद देशाचेर. कित्याक तो सांगतालो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. हो क्लियर कट भ्रष्टाचार प्रत्येक फिल्डान चल्ला. जाल्यार E20, T20 आनी 420 आज सामान्य मनशाक काबार करपाचे बीजेपीन चलयला. श्रीबाब, तुम्ही रिसेंटली नितीन गडकरीचो इंटरव्यू पळयला आजाद आयल्या तेजेर तुम्ही जे क्वेश्चन मांडले ते सगळे आन्सर तेणें दिले. पूण म्हाजो एक क्वेश्चन आसा हेजेर तुम्ही जे म्हणले जो फायदो जाता सरकार आमचे लोकांक फायदो जावंक जाय, लेस जावंक जाय, रेट जावंक जाय, तेणें तो डायवर्ट केला. तो अटेन्शन तेणें डायवर्ट केला पेट्रोलियम मिनिस्टर. बट ही वॉज प्रोपोगेटिंग इथेनॉल and ethanol blended fuels. But आता he's saying these responsibilities are of the petroleum department. So जो प्रश्न जावन जाय पेट्रोलियम डिपार्टमेंटाक सेकंडली जे गाडयो मॅन्युफॅक्चर आहा तेणी कोणे ऑब्जेक्शन काडूंक ना सगळे फ्युअलाचेर. सो कित्याक दिसता तुमकां हे स्टेक होल्डर्स आर नॉट रेजिंग द क्वेश्चन्स? पळय गाडी मॅन्युफॅक्चरर्स तूं म्हणटा आज देशान पयलीं म्हणल्यार डेमोक्रेसी ना, हे लक्षात घे. आज देशान डिक्टेटरशीप चल्ल्या. कंपनीज आनी कॉर्पोरेट लॉबीज कॅनॉट फायट दीस गव्हर्नमेंट. There are few individuals who are running the country. हे याद दवर. आनी ताजो जर तुका जो इंटरव्यू पळय तातूंत तो प्रत्येक प्रश्नाक सांगतालो हरदीप सांग म्हणून विचार म्हणून पेट्रोलियमा बद्दल. जाल्यार तो पेट्रोलियमाचेर E20 कित्याक एडवोकेसी करतालो ते पेट्रोलियम मिनिस्टरान करूंक आसलो. हांवें तुमकां फॅक्ट सांगल्या, हांवें म्हजे पद्दतीचें काय सांगूंक ना. वॉट एवर आय हॅव टोल्ड यू एवरी वर्ड इज रिकॉर्डेड, इट इज अ फॅक्ट. यू कॅन गो एंड चेक इट. गडकरीच्या नावान देशभरात बोवाळ चलयता असं लाखो व्हेकल्स डॅमेज जाल्यात जाता. दुसरी गजाल भेसळयुक्त पेट्रोल आसा पळय तोय क्रिमिनल एक्ट आसा आनी ताच्या फुडें वचून ताचेर ताणें आपल्या भुरग्याक बरोबर हाचो फायदो दिला पळय तो एक दुसरो क्रिमिनल एक्ट आसा. हें सगळें जर पळयलें जाल्यार गडकरीच्या विरोधान क्रिमिनल केस हे जावंक शकता, लॉस जावंक शकता. पळय आज हांवें स्टार्टिंगूच जशें सांगलां की तुमकां खबर आसतली तुमी पळय अंजुना कलंगूट बेल्टाक आतां तरी पेट्रोल पंप जाल्या. मांद्रे मुर्जे सुद्दां आता जाल्या पळय थंय पेट्रोल पंप. पयलीं पेट्रोल पंप चड नासले ते बेल्टान. लोक अशे सायडीक टेबल घालून बाटल्यांनी पेट्रोल विकताले. पयला तुमी आसतले तर टुरिस्ट बी घेताले चुकून, सामान्य गोंयकार घेनासले. कित्याक घेनासले? कित्याक तातूंत केरोसीन आसतालें म्हणून लोकांक खबर आसा गाडयो डॅमेज जाताल्यो. सारकें? जाल्यार आज सरकारूच भेसळ करपाक लागल्या. दीस इज अ गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एडल्ट्रेशन आनी दीस इज अ क्रिमिनल एक्ट एक्चुअली. आनी ताचीच पळय जसो हो सांगतालो अमित शाह क्रोनॉलॉजी समजिये म्हणून, हांगा क्रोनॉलॉजी देखी येनाय. नितीन गडकरी पॉलिसी हाडटा E20 फ्युअलाची, इथेनॉल कंपल्सरी करता. तातूंत ताजो चलो तेन्नाच ते इथेनॉलाचें मॅन्युफॅक्चरींग घालता. 17 कोटी वयल्यान ताजो रेव्हेन्यू 523 कोटी जाता. 41 रुपयाचो शेअरा वयल्यान ताजो शेअर व्हॅल्यू 3200 रुपया पर्यंत पावता. 2000 इन्क्रीज जाता. सामान्य मनशाक कितें मेळटा? सामान्य मनशाक जुमला मेळटा. सामान्य मनशाक मायलेजूय ना, तुजी गाडी डॅमेज, तुजो रिसेल व्हॅल्यू ना, तुजे रिपेअर जर करपाक म्हणटा तुका इन्शुरन्स ना. आनी वयल्यान
जे लोक फाल्यां पेट्रोल व्हेकल सुद्धा यूज करतात जनरल सरसकट मोटर व्हेकल जे इन्शुरन्स आसा प्रिमियम सगळ्यांक वाडटलो तो हो कॉमन मनशाचेर डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्रायक बीजेपीचो. So what is the Congress's course of action now? See, we have already raised this. This is a awareness press conference so that every people should know. In गोंयांत जरी आमी उलयले मिटिंगान हांगा ताचेर एक आमची हें जावंक नासलें कित्याक पळय प्रत्येक मनशाक कळपाची गरज आसा. आज people depend on social media awareness. This we felt it necessary to bring this fact before the people. In the due course of time, we will come with a concrete plan of what we are doing against this because this is something very serious. This is affecting each and every person. More importantly, Goa being a tourism state, Goa being a fisheries state, where backbone industries are like tourism and fisheries. I have explained how a small tourism stakeholder, एक कोण नवो भुरगो आसतलो गोंयकार जो आपले वॉटर स्पोर्ट्साची बारीक ती जेट स्की घालतलो और बारीक बोट घालतलो और कोण आउटबोट मोटर असलेलो पोनेट असलेलो कोण बारीक नुस्तेकार आसा ताका हाजो कसो अफेक्ट जातलो. एक टॅक्सीवालो आसतलो आज तुमकां खबर आसा न्ही पेट्रोलाचेर टॅक्सी 2023 पयलींच्यो कितलो भरपूर आसा. मागीर रिक्षेवालो आसतलो मोटरसायकल पायलट आसतलो सगळ्यांक मार बसतलो ह्या गजालीचो. दिस इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीबडी. दिस इज गोइंग टू अफेक्ट मी. दिस इज गोइंग टू अफेक्ट यू ऑल्सो. तूं काय प्रायव्हेट जेट घेऊन जेट फ्युअर घालून भोंवतो ना न्ही जशे आज मुख्यमंत्री भोंवता किंवा बीजेपीचे आमदार भोंवता तूं भोंवूंक शकता आसा तुजे कडेन प्रायव्हेट See, जेट. this is not fair enough. On the national level, what is the Congress? See, we have- We not see any major protest. No, we have raised this issue on the national level. You can go and check on the Congress Party website. You can check our other platforms. We have raised this issue on the national level, and we are going to take it ahead in Goa also at a very large scale. Also, there are some allegations that there are many senior Congress leaders in places like Karnataka and Maharashtra who themselves have refineries for ethanol. So, is the Congress also benefiting? Is that why we are not seeing a major? See, I will tell you, you should know one thing. If Congress was benefiting, then Congress would have not come and raised this issue. We are not like BJP. Remember one thing, Congress never got policies which crushed the common man. काँग्रेसीच्या टायमार चुको जाले आसतल्यो 100%. There is no doubt. Election is a continuous process. The government is a more continuous and transparent process has to be. आणि जेन्ना काँग्रेसीच्यो चुको जाल्या सरकारान लोकांनी दुसरे सरकार हाडले न्ही निवडून बरोबर. पण काँग्रेसीन केन्ना लोकांच्या पोटार मारूंक ना. आज जे सरकार लोकांचे सामान्य मनशाचे पोटार मारून डायरेक्ट आपल्या भुरग्यांक तुका सांगले एक राजकुमार E20 करता दुसरो राजकुमार T20 करता आणि तांचो जो सगळ्या राजकुमारांचो बापायचो जो बापूय आहा हो शहनशाह ना खाने दूंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणटालो तो सबंद देशाक 420 करता. गडकरीन सांगला एलिगेशन करणारे हा पळय नंतर आपण information घालून येना एलिगेशन पण गडकरी काल उत्तरात मागली गडकरी हरशी कसल्यो गजाली सामक्यो अश्यो सोप्यो करून दाखयता काय नाही करून दाखयता तो. थंय मोपा वतना वाटेर पेडण्या दोंगर पडलो कसो पडलो कितें एक्शन घेतले कॉन्ट्रॅक्टरांचेर सांगचे. गडकरी फक्त बाता मारपाक गडकरीन काय करूंक ना. स्पेस टेक्नॉलॉजी रस्ते कशे व्हांवूक ना तुमचे ते हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदलेले किल्ले अजून एक चिरो घालना म्हणटा तो. मुघलांनी बांदलेलो तो लाल किल्ल्याचो एक गुण फातर घालना आणि हांगा पोर्तुगीजान बांदलेले पूल घालना जाल्यार हांच्यानी बांदलेले हायवे कशे व्हांवूक ना. आम आदमी पार्टी रस्त्यार लोकांनी इथेनॉल प्रश्नाचे त्यांनी काल एक इश्यू केला पंपार एखाद्याक 1 लिटराक 80% इथेनॉल मेळ्ळा. सो तशें पळय तुमचे 80% न्हय तूं सरप्रायज जावं नाका फाल्यां. ते 95% इथेनॉल घालपी आनी मागीर तुका 5-10 रुपयान पेट्रोल म्हणटा सांगपी. बीजेपी कितेंय करूंक शकता. आज पळय ज्यो पेट्रोल पंप वाले सुद्दां सांगपाक लागल्या की इथेनॉल आयिल्ल्या कारणान पेट्रोलान कित्याक इथेनॉल एट्रॅक्ट्स मॉइश्चर स्पेशली इन ट्रॉपिकल ह्युमिड क्लायमेट्स लायक गोवा. अंडरग्राउंड सुद्धा तांचे जे टँक्स आसा एक्चुअली FRP आसा पण तांचे सील्स आनी हे मेटल्स असता कितें ते एक एकदा ताचे लीड्स असता ताका कोरोजन जावपाक लागता. इट इज अ सिरियस इशू. एवरीबडी हॅज टू सी दिस. दिस इज नॉट द इशू की काँग्रेसीक अफेक्ट जातलो एक स्पेसिफिक क्लासाक अफेक्ट जातलो म्हणून प्रत्येकाक अफेक्ट जातलो. तुजी गाडी फाल्यां वाटेर बंद पडले सरप्रायज जावं नाका. अनेक नेते लॉन्च केले की हवेन उडणारी बस हाडटा नितीन गडकरी ते कितें हाडून हवेन उडणारी एक हाडलेली मडगांव हवेन उडणारी बस ती हवेन उडून गेले अजून मेळना खंय गेले ती हवेन बस उडत काय ना उडत म्हाका खबर ना. 27 बीजेपीचे सरकार आणि 31 केंद्रीय सरकार तांचे 100% हवेन उडपाचे 29. थँक्यू. करा खातीर